नमस्कार आणि येवकार. तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही आणि तुम्ही पळयतात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि म्हज्या बरोबर आसा एक स्वयंपूर्ण युवती, एक स्वयंपूर्ण अस्तुरी जिचें नांव आसा बाय सुष्मिता पै काणे फळदेसाय. सुष्मिता पै काणे फळदेसाय म्हणटकूच नांव सामकें फामाद. सुष्मिताक आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर. एक गोंयतलें एक सामकें हुशार भुरगें, गोंयतलें एक सुंदर भुरगें आणि आपली सुंदरता, आपली हुशारता व्यवस्थीत आपल्या उद्योग धंद्याक लिंक करून एक बरो व्यवसाय गेल्या 4 वर्सां सुष्मिता पै काणे फळदेसाय यशस्वी चलयतात. सुष्मिता, तुज्या आस्थापनाचें नांव मोहिनिका बाय सुष्मिता पै काणे. म्हणजे आपल्या नावाची सिग्नेचर कशी करप. सिग्नेचर म्हणजे हस्ताक्षरूच नाही. सिग्नेचर इज अन युनिक सेलिंग प्रपोजिशन, म्हणजे USP. सुष्मिता, सोशल मिडियाचेर आमी कितलींशीं वर्सां हांव तर ह्या भुरग्याक पळयता. सामकें फामाद भुरगें, सामकें आपलें नांव आनी आपलें काम हाच्या भितर ताणें सामकें आपलें बरें नावास्तीक जोडल्या. पै काणे हें सामकें उद्योग धंद्या भितर आशिल्लें नामांकीत फामील. ही मडगांवची, बेजिकली असोळण्याच्यान मडगांव येवन तांचे आजोबा न्हय धंदो ताणें सुरू केलो आणि सुष्मिता बाय सामकें पॅशनेट जाता आपल्या वडिलां बद्दल, आपल्या पुर्वजां बद्दल, तांचो धंदो. आनी एक गजाल जी ताणें म्हाका सांगली ती म्हाका तुमचे कडेन शेअर करन दिसता. धंदो शुन्यांतल्यान जेन्ना आमी सुरवात करतात तेन्ना आपलें रक्त, आपलो घाम, आपले सगळे कर्तूब, आपली सगळी जीण आपूण तातूंत ओंपतात. आणि अशा कुटुंबांतल्यान सुष्मिता येता जाणें जाच्या आज्यान, जाच्या बापायन आणि आतां सुष्मिता ही तिसरी पिढी की जाणें आपले रगत, आपलो घाम, आपली मेहनत, आपलो वेळ, आपले रिसोर्स ह्या उद्योग धंद्या भितर लायला. सुष्मिता, एक गजाल तुका सांगूंक दिसता. तूं फक्त 30-32 वर्सां ह्या हातूंत आसा, पण एक सुंदर सुरवात तुवें केला जी गोंयकारांक उर्बा दिता. आणि अशाच गोंयकारांक, अशाच तरुणांक, अशाच तरुणींक, अशाच अस्तुऱ्यांक लोकांक मदीं हाडप. कारण लोक तुमच्या कडल्यान प्रेरणा घेतात. ह्या कार्यावळीचें नांव स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. आणि प्रोफेसर मनोज कामत आज अभिनंदन करता हांच्या सुष्मिता बायच्या आवय बापायचें. सुष्मिता बायच्या आवय बापायचें ह्या कारणाक, कारण उद्योग धंद्या भितर जेन्ना एक चली, घरांतलें बाय जेन्ना भितर सरता तातूंत कितल्योश्यो एक मेंटल डिफिकल्टीज आनी मेंटल कॉबवेब्स संबंद फॅमिली भितर घालत आसता. आनी तुका एट एवरी पॉयंट ऑफ टायम बाय हें करूं नाका अशें सहज प्रत्येक कुटुंबान जाता. सो सुष्मिता बाय, तुजें बालपण म्हणजे एक धंदो करपी, उद्योग धंदो करपी आजो, उद्योग धंदो करपी बापूय, चुलते आणि ताच्या भितर आतां उद्योग धंद्यान सुरवात केल्लें बाय सुष्मिता. कशें पळयता हें सगळें तूं? म्हजे समोर धाकटें सुष्मिता आसा. हय, सद्याक म्हाका दिश्टी पडटा हांगा. आनी हांव बसलां आनी हांव ताका सांगता जशें की बाय खूब सुंदर आसा फ्युचर. सुंदर, खरेंच खूब सुंदर आसा फ्युचर. तूं खूब तें बाय म्हाका खूब कन्फ्यूज दिसता. कितें करतलें लायफा बद्दल ताका कांय खबर ना. बरोबर. हांव ताका सांगता अशें म्हणटात जगाची खूब डायमेन्शन्स आसात. तें सुष्मिता खंयचे तरी जगाच्या डायमेन्शनान आसतलें. म्हाका ताका व्हडल्यान सांगू कशें दिसता. मोहिनिका बाय सुष्मितान इतलें नांव गडगडायलां की तूं आज प्रोफेसर मनोज कामती समोर बसून हो इंटरव्यू दिता. गोमंतक टीव्ही तुमच्या फुड्यान हाडटा अशी एक अस्तुरी जी सक्सेसफुल लायफान जाल्या वयाच्या 30व्या वर्सा. ही उर्बा सुष्मिता बाय कडल्यान खंयच्यान आयली? ही ताकद आनी ज्या कॉन्फिडन्सान सुष्मिता बाय आज उलयता हें आयलें ताच्या स्वयंप्रेरणेंतल्यान, स्वयंस्फूर्तेंतल्यान. आणि ही स्वयंस्फूर्तता, ही स्वयंप्रेरणा तुमच्या मदीं पावपाक आयला गोमंतक टीव्ही. सुष्मिता बाय, तुजी सक्सेसफुल जावपाची काणी आज आमी उक्ती करतात सगळ्या लोकां फुड्यान. आज मोहिनिका बाय सुष्मिता हॅज बिकम अ ब्रँड नेम. आज तुजो उद्योग धंदो फॅशन आनी प्रेझेंटेशन ताका तूं एक्झॅक्टली खंय पळयता? फॅशनान पळयता
काय पर्सनॅलिटी म्हणून पळयता काय ब्रँड बिल्डिंग म्हणून पळयता खंय एक्झॅक्टली तुजो बिझनस सगळ्या वेन पळयता शाबास सगळो पळयता म्हणजे म्हाका आनी खूब चड जर व्हॅल्यू हांव कित्याकय दिता जाल्यार प्रेझेंटेबिलिटीक वाह, दिता वाह. कित्याक हो म्हजो बिझनस आसा हे एक स्टोर असो ना सर हांव ऑनलायन जग पळयता ताजेर सगळे अस्पेक्ट म्हाका धरून ते प्रेझेंट करचे पडटा प्रॉपर लायटिंग आणि म्हाका अशें दिसता 3 सेकंड ह्या दिसान जग सामकें रिल्सांचेर चलता बरोबर. 3 सेकंड जर तुझें रील जर एक तूं व्ह्युअर्सांक तुज्या सारकें करेक्ट दाखोवपाक शकता ते उरिल्ले रील ते कंप्लीट जायी म्हणसर पळयता नाजाल्यार आमी स्वायप करतात ते हय तुका 3 सेकंडान इतले जग फुडें पावला पयलीं कितें जातालें आमकां व्हिडियोज तितले नासताले पण आतां तुमकां इंटरनेट सामकें इतलें फास्ट जालां हें जालां 3 सेकंड खंयचोय मनीस 3 सेकंड पळयता बरें दिसूना टक स्वायप ते 3 सेकंड ह्या 3 सेकंदान तुगेलें प्रेझेंटेशन म्हणजे आज तूं मोहिनिका बाय सुष्मिता हातून तूं वेगवेगळ्या कितें तूं पळयता म्हणजे तूं फॅशन हातून आयलें दुसरी गजाल फॅशन अँड लायफस्टायल लायफस्टायल आणि सद्याक सगळ्यात जर व्हडलो बिझनस जर आमच्या इंडियन कितें आसा जाल्यार वेडिंग वा बेसिकली तूं करता ते डिझायन आणि हांव म्हजो सगळ्यात व्हडलो पर्स्पेक्टीव आसा ब्रायडल ब्रायडल डिझायन्स म्हणजे लग्ना दिसा जो व्हंकल जे कितें घालता म्हणजे रायट फ्रॉम हर ज्वेलरी रायट फ्रॉम हर एंटायर प्रेझेंटेशन हर एपरेल रायट आणि एकंदरीत ताचें प्रेझेंटेशन करून कशें तें लोकांच्या फुडें वतलें म्हणजे हाचो सगळो लेखाजोखा हांव पळयता आणि मोस्टली क्लोदिंग मोस्टली क्लोदिंग आणि सर तुमकां खऱ्यांनीच सांगता जेन्ना अमेरिका आणि दुबय सारक्या हातूंतल्यान जेन्ना सामकी अशे कॉल्स येतात म्हाका आणि पळय रिसंटली हांवें 20 ह्या विकाकूच 20 पार्सलां म्हजी जेन्ना ऑस्ट्रेलियेक गेली आय वॉज ओवरवेल्म्ड. दुसरी एक तुझे सोशल मिडियाचेर आमी पळयता तूं सुंदर सारीज और ब्लाउजीसाचे डिझायनिंग करता आणि यू जस्ट डेलिव्हर टू दी सॅटिस्फॅक्शन नॉट जस्ट सॅटिस्फॅक्शन टू द डिलायट ऑफ युअर क्लायंट्स. आज तुझे क्लायंट्स कोण कोण आणि आज तुजो उद्योग व्यवसाय जरी 3-4 वर्सां आमी पळयता जाल्यार तो खंयच्या लेवलाचेर पावला? रिसंटली अंबानी जी आमची साळगांवकर फॅमिली आसा तांचे चली अंबानी साळगांवकर फॅमिली इज रिलेटेड टू अंबानी फॅमिली सगळे जाण तांणी जेन्ना म्हणजे अंबानीच्या घरान जेन्ना म्हजें केल्लें काम पावलें न्ही म्हाका दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पळयात तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही तुम्ही पळयतात सुष्मिता पै काणे फळदेसाय हे चली पयलीं BA आणि MA ताणें केलें चौगुले कॉलेजींतल्यान मडगांवची ही फामील BA MA हिंदीन करून सुरवातीक तें कंपनीन ताणें वेवसायीक ताणें सुरवात केलो म्हणजे कंपनींतल्यान ताणें सुरवात केलो म्हणजे नोकरींतल्यान सुरवात केलो आणि नोकरींतल्यान अनुभव मेळून एक आपलें नांव जशें एस्टाब्लीश ताणें केलें आपलें कॅरेक्टर जशें एस्टाब्लीश केलें आपलें कर्तृत्व एस्टाब्लीश करतकूच मागीर लग्न जातकीच ह्या अस्तुरेंत आपलो उद्योग वेवसाय उबारलो. लक्षांत घेयात एक यंग भुरगें UG PG करून जेन्ना नोकरी सुरू करता आणि नोकरीच्या नंतर मागीर ताचें लग्न विग्न हें सगळें जाता आणि ह्यो सगळ्यो जबाबदारी पाडत एक जर हॅपी आणि कॉन्टेंट फॅमिली जर खंयच्याय भुरग्याक जर मेळत फळदेसायाच्या फॅमिलीच्या रुपांत ती ताका मेळ्ळी आणि तातूंतल्यान उबारी घेतली मोहिनिका बाय सुष्मिता पै काणे. ही जी स्टोरी जी आसा म्हणजे फ्रॉम बिईंग एम्प्लॉयड टू बिईंग सेल्फ एम्प्लॉयड ही स्टोरी आतां आमी सुष्मिता कडल्यान जाणून घेवया. हय जर म्हाका दिसता म्हजे हजबंड म्हजो घोव तर आज म्हज्या आयुश्यान आसपा नाशिल्लो मोहिनिकाची सुरवात केन्नाच जावची नाशिल्ली. तो डॉक्टर ते डॉक्टर आसात तांची सगळी फॅमिली डॉक्टर आसात सगळी फॅमिलीची डॉक्टर. सांगपाचें म्हणत जाल्यार तो आमचें लग्न जायना फुडें म्हाका खबर नाशिल्लें की डॉक्टराच्या जेन्ना फॅमिलीन लग्न जाता तुवें हें सगळें फाटल्यान दवरून येवप की तुजी ड्रिमी लायफ चिंतून आयिल्लें आसता की आपल्याक तसो भोंवपाक व्हरतलो अशें जातली इतली आमी भोंवतलीं अशीं वतलीं तें जायना. वर्साक एकदां खंय तरी तुका भोंवपाक मेळटा. रातचें हांव म्हजें ऑफिस 5 मेरेन सोंपतालें आणि हांव घरा कडेन येवन ताची वाट पळयत बसतालें. तो घरा कडेन येतालो होम विजिटाक वतालो परत येतालो हॉस्पिटलान वतालो परत येतालो आणि म्हाका ताजो टायम मेळनाशिल्लो. एक दीस ताणें फटक करून म्हळें तुजे कडेन देवान दिल्ली कितली कला आसा म्हजो तूं म्हाका वाट पळय तूं म्हजी पळयता म्हाका वायट दिसता कित्याक ही कला तूं लोकां समोर हाडना. आणि
म्हाका असो विचार आयलो की एक जे बुटीक म्हणजे साडयो बिडयो कोणी तयार करतात पळय ती आमी कितें चिंततात की आमी ती प्रेजेंट कशी करपाक शकता कला एक दुकान घालून करपाक शकतात न्ही म्हजे कडेन तेन्ना तितलें परवडनाशिल्लें की एक पणजे सारकेल्या सिटीन एक दुकान घेवन किंवा एक भाड्याचें घेवन तें चलत काय न चलतय हाजी गॅरंटी ना. डिझायन म्हाका खबर आसा हांव बरें बरें करता पण तें प्रेजेंट लोकां समोर कळय ती हेल्प म्हाका खऱ्या अर्थान म्हाका म्हज्या गोवान म्हाका आकू ऑनलायन कित्याक करना तूं ऑनलायन कित्याक करना तुजे कडेन ती स्कील आसा आनी तूं डॅन्युबा सारक्या जाग्यार वचून ते कशें प्रत्येक तुजो प्रॉडक्ट कसो लोकां समोर धाडप हें तुका कळटा तेन्ना खंय तरी म्हजे भितर दॅट वॉज दुसऱ्या सकाळच्यान हांवें तें स्टार्ट केलें. रियली थँकफूल टू हिम. पयलो क्लायंट मेळपाक आनी सुरवात करपाक आनी पयलो क्लायंट मेळपाक अशें कितलो गॅप जालो? लोक राविल्ले सर तुमकां सांगपाक म्हणत जाल्यार हांव केन्नाच म्हज्या लग्नाक सुद्दां हांवें स्वता डिझायन केल्ल्यो गजाली घाल्यात. लोक पयलींच्यान राविल्ले सुश्मिता तूं कितें तरी सुरू कर मुगो आनी हांवें खंयची जर साडी घाली लोक म्हाका मॅसेज करताली ही हांव घेवंक शकता काय ना आनी तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की अशें म्हणटात सरस्वती ही कला जी पळय दिता ओगीच कोणाक दिना सर. ओके आनी जेन्ना आमकां ती दिता तेन्ना आमी ताची कॅर करनात. सुंदर. आज सुश्मिता बायन एक बरी गजाल सांगली म्हणजे दोन तातूंतल्यो गजाली म्हाका सामक्यो मनाक लागल्यो. हे आमचे बाय आमचे एक चली जे सांगता की लग्न जातकूच घोवान जो म्हाका सपोर्ट केलो एक प्रोफेशनल फॅमिली ती आतां फळदेसाय कुटुंबागेर सुश्मिता पै काणें लग्न जालां. ताचो जो मांव आशिल्लो दोतोर सतीश फळदेसाय म्हणजे कुंकळे गांवचो धन्वंतरी गरिबांतलो गरिबाक पावपी दोतोर अशें नामना दोतोर सतीशान थंय जोडिल्ली. ताचो आतां चलो व्हडलो चलो दोतोर जाला त्याच गांवाक त्याच लोकांक सर्वीस दिता आनी जेन्ना बायलेक आपली वाट पळयता सबंद वेळ आपूण आपल्या डिस्पेन्सरींतल्यान केन्ना येतलो ताणें सांगलें तुज्या कलेचो उपेग तूं कर. आज ह्याच चलयेन आमच्या भुरग्यान आपणाक आशिल्ली कला सरस्वतीन दिल्लें तें कला त्या कलेचो उपेग केलो आनी ब्रिक एंड मोर्टर म्हणजे खंयचें दुकान फिजिकल दुकान सुश्मिताबाई कडेन ना बट सोशल मिडिया तुमचें ग्लोबल दुकान जावपाक शकता. जे आपली डिझायनींग आनी फॅशनाची कला ब्युटी आनी प्रेझेंटेशन हाची कला ते आयज जगभर पावयतात. अंबानी साळगांवकर ह्या कुटुंबाच्या घरच्या समारंभा पर्यंत ताणें केल्ली कलाकुसर ताणें केल्लें आर्टवर्क घरांत पावला. तोखणाय करची दिसता ह्या भुरग्याची जाणें पारंपारीक वाट चोखळ्ळी ना. पारंपारीक वाट म्हणजे कितें म्हाका दुकान जाय म्हाका एक शोरूम जाय आनी म्हाका डिस्प्ले करूंक जाय न्हय. सोशल मिडिया आसा तुमकां खर्च ना तुम्ही फक्त एक पावल फुडें मारपाची गरज आसा. पावला पावला कणकणी फुडें वचपी हे आमचे भुरगे एक बरे अभिनेत्री एक बरे प्रेझेंटर एक बरे डिझायनर एक बरे मार्केटियर आनी एक बरे सेलर जालां जे दर दिसा आपली नामना जोडत आसा. कशें दिसता तुका आज 4 वर्सां जालीं तुका ह्या सगळ्या उद्देग धंद्यान? ते जुने सुश्मिता तुका वदळ तुवें ल्हानपणाचें सुश्मिता म्हणलें आनी मागीर तें काम करपी सुश्मिता त्या कामान जर तूं तातूंतच बुडिल्लें जाल्यार तूं आज खंय तरी एग्जिक्युटीव मे बी मार्केटींग मॅनेजर ऑर देर ब्रँड मॅनेजर इतल्याच पुरतें उरतलें आशिल्लें. आज जो प्रेझेन्स जो सोशल आनी मिडिया फुटप्रिंट जो तुका आसा किंवा फॅन फॉलोईंग आसा तें तुका मेळचें नाशिल्लें आनी ऑफकोर्स पयशेय मेळचे नाशिल्ले. सो एकंदरीत फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड टू सेल्फ एम्प्लॉयड कशें दिसता? सर आंगार कांटो येता सांगता आसतना. भयंकर स्वताचेर इतलो प्रावड केन्नाच आयुश्यान जावं नाशिल्लो. कोणी कितें आयुश्यान म्हजे बद्दल बरें उलयतालें पुरो अशें दिसतालें पण आतां आयकून घेवशें दिसता. तुमी आतां उलयतात न्ही म्हज्या समज दोळ्यांतल्यान दुकां येता ती हांव सावरतां इतलें बरें दिसता सर. पळयला आमी म्हणटात जेन्ना स्वयंपूर्ण जायात किंवा मुखेलमंत्री म्हणटात जेन्ना स्वयंपूर्ण जायात आनी कितली बरी कल्पना ह्या सरकारान आमच्या फुड्यान दवरल्या. स्वयंपूर्ण गोंय जातलें कशें? स्वयंपूर्ण गोंय जातलें फक्त सुश्मिता सारके युवक आनी युवती स्वयंपूर्णते कडेन पावल घालतलीं. सामान्य कुटुंबांतले भुरगे
आज तुका बरें दिसता पळय काणे कुटुंब धंद्यांत, वडील धंद्यांत, आजोबा धंद्यांत, आतां तूंय उद्देग धंद्यांत आयला. हय हय सर, तुमी एक पॉयंट आत्तां एड केल्लो स्वयंभू जावपा बद्दल. म्हाका खरेंच ह्या युवांक अशें सांगूशें दिसता, हांव विसरतलें ताजे पयलीं हांव पॉयंट एड करून घेता. सर, गव्हर्मेंट कितलो हेल्प करता आमकां बिझनस करपाक म्हाका खबर ना. हो युवा खूब युवां कडेन हांव उलयतां, आमचे कडेन कितली कला आसा. म्हाका वायट दिसता त्या युवांक पळोवन. ते म्हणटात गव्हर्मेंट आमकां नोकरी दिना. आरे तुमकां कितें गरज आसा नोकरीची? तुमकां नोकरीची गरज ना. हांव आज मोहिनिकाबाई सुष्मितांतल्यान इतलें जोडटा की म्हाका खंय केन्ना केन्ना मनान विचार येता, सोडून आतां सोडटा हांव नोकरी, हांव रिजायन करता. कित्याक म्हजो टर्नओवर म्हाळशेच्या कृपेन इतलो आसा की हांव घरा कडेन आनी म्हज्या अंडर जितले टेलर आसा, हे लोक आसा, सुशेगाद तांचें पोट भरून तांकां पगार दिवन म्हाका सेविंग भरपूर करपाक मेळटा. इतलें हांव जोडटा. तुमची कला जर तुमच्या बरोबर आसा, तुमची सरस्वती देवी तुमच्या बरोबर आसा, तुमकां भिवपाची काय गरज ना. आनी प्रत्येक मनशाक देव कला ही दिवन धाडटा, फक्त ती सोदपाची गरज आसा. बरोबर. आमी जेन्ना आपणाक स्वता कडेन पळयतात तेन्ना आमच्यो कितल्योश्यो कंप्लेनी आसता. आमी अमुकूच घरान जन्माक आयली, अमुकूच जातींत अमुकूच धर्मान जन्मान आयली, म्हणजे हांव अशेंच दिसता, हांव मातशें लांब जावंक जाय आशिल्लो, हांव मातसो आनी स्ट्रॉंग जावंक जाय आशिल्लो, आनी श्रीमंत घरान लग्न जावंक जाय आशिल्लें. अश्यो कंप्लेनी करच्या परस जर तुमी इनवर्ड स्वता कडेन आत्मदृश्टी जर ह्या सायडीन भितर जर घाली जाल्यार तुमकां तुमच्या भितर खुबशे गुण दिसतले. सुष्मिताक ताचे गुण दिसले, घोवान गुण दाखयलोय बी. अशी सपोर्टींग पेरंट्स, अशें सपोर्टींग घोव, अशी सपोर्टींग सासूमाय जर प्रत्येक घरान जर आसत जाल्यार त्या सपोर्टाच्या जोराचेर एक नवे सुष्मिता प्रत्येक घरांत जन्माक येताच ती, पण वयर येवंक जाय, नांव तांचें जावंक जाय. सुष्मिताबायान एक बरो संदेश भुरग्यांक दिलो. स्वयंपूर्ण कित्याक जायना? स्वयंभू हो शब्द ताणें वापरला. स्वयंभू जर तुमी जाले जाल्यार तुमकां तुमची इकोसिस्टम दुसऱ्या मनशाचेर, सरकाराचेर अवलंबून आसना. सुदैवान सरकारच्यो इतल्यो स्किमी आसात की लोक घेवपाक कमी पडटात. तुवें स्किमी बी घेतल्यो? गरज पडूना. पळयात आज कितले लोक तुज्या बरोबर कनेक्टेड आसात? म्हज्या बरोबर टोटल 15 लोक कनेक्टेड आसात. म्हजे 3 जाणां फक्त डिलिव्हरीच करपाक आसात गोंयभर. ताजे नंतर बाकीचे 4 टेलर आसात. म्हाका ज्या जाग्यार हांव आतां नॉर्थाक रावतां थंय जागो कमी पडून आमी आतां मडगांव सुरू केला. बट बुटीक अशें कांय ना सर. आनी गरजूय ना. म्हाका गरज ना. म्हाका ते लोक येतात, टायमपास करतात, बेश्टे मागीर तुका सांगता, मागीर हातून म्हाका म्हज्या खरेंच म्हज्या कोण तोखणाय करपी आसा, कोण वळखपी आसा, तोच लोक तुजे कडेन येता. तितलो धंदो तुका खूब पुरो आनी मोर देन इनफ. पयले हाका म्हणटात आत्मविश्वास. धंद्याक कॅपिटल जाय, धंद्याक स्किमी जाय, कोणाचो तरी आशिर्वाद जाय, हाची कसलीच गरज ना. दुकान, शोरूम, धंदो करपाची फक्त एक आवड जाय. ती आवड कशी निर्माण जाली सुष्मिता? तुवें म्हणलें की घरान सगळे कौटुंबीक पार्श्वभूमी तुजी. हय, पार्श्वभूमी ही जर आवड म्हजे भितर निर्माण. सर तुमकां खरें सांगपाचें म्हणत जाल्यार जे पळय शुन्यांतल्यान जग घडोवपाची जी पळय हें आसा, एक म्हणटात पळय ओड म्हणपाक शकतात तुमी, ती म्हाका अशें दिसता रक्तांतल्यान आयिल्ली आसा. म्हजो आजो म्हज्या बाबाचे बाबा सदानंद पै काणे जे आसा ते असोळणेच्यान हातान 0 रुपया घेवन मडगांव आयिल्ले. मोठे खूब पयलींचे जर तुमच्या पप्पाच्या बी जर एजीचे कोणी आसले ते एखादी तांकां वळखता आसतले. बट तांचे म्हाका याद येता तांणी जिनेटिक्सान जे पळय तांणी घडयले ते म्हज्या बापायक आयले आनी म्हज्या बापाय कडल्यान म्हाका आयले. म्हज्या बापायन म्हाका एक सांगलें की बाय तुज्या आज्या भशेनूय आपल्याकूय धंदो करपाचो आशिल्लो, पण त्या टायमार आतां जितले मिडियम्स आसा ते नाशिल्ले. म्हजो बापाय पर्यंत ते खंय तरी मातशें अडकून उरलें. पण आज हांव प्रावडली सांगता म्हज्यो 2 जाणां भयणी बी अश्योच म्हज्याच सारक्या ब्युटी बिझनसान आसा. दे आर डुईंग अमेझिंग बींग डॉटर्स. Like I'm really proud like how my म्हज्या आवय बापायनी आमकां तिगांय चलयांक कशी वाडयली ताच्या बाबतीन. आनी केन्नाच अशी आडायली ना. आडायली ना की हें करनाका तें करनाका. तांकां खबर आशिल्लें भुरगीं बरीच करतलीं आमगेली.
खूब विश्वास आशिल्लो. सदांच बाबा आमकां सोडपाक येतालो खंय खंय स्कुटरीचेर सोडपाक येतालो. कितें तरी हांव खूब लोकांचे पयलीं सुद्दां हांव डिझायन करून दितालें. बाबान म्हजे व्हरून ते डिलिव्हर केल्ले वा, आसा. वा, सुंदर. खरेंच. आनी सदांच तुमकां एक सांगपाक म्हणत जाल्यार मम्मान ती तोखणाय केल्ली आसा की बरें जालां, सुंदर. म्हाका पयलीं म्हजो पयलो कस्टमर कोण म्हजी आवय. हांव म्हज्या आवय खातीर डिलिव्हर करतालें. म्हणजे मागीर हांव म्हजे देवी खातीर कपडे करपाक लागलें. म्हाळसा नारायणी म्हाड्डोळची जी आसा, म्हाका हांव धाकटें न्ही, हांव देवी खातीर हिस्तीच शिवप. तुमकां खबर आसतलें सकाळचें तिजें रूप भुरग्याचें आसता. भुरग्या भशेन तिका हिस्तीत घालतात. म्हाका खूब आवडटालें तिका हिस्तीत शिवपाक. हांव बरें टेलरा म्हऱ्या वचून सांगतालें म्हजे देवीक असो हिस्तीत शिव. सो त्या खातीर हे मोहिनिका म्हळ्यार म्हाळसा. वा वा. मोहिनी म्हळ्यार म्हाळसा न्ही. नांव धंद्याकय म्हज्या हांवें नांव मोहिनिका दिल्लें आसा. आज तुझे सबंद जगभर क्लायंट्स आसात हय. न्ही, लोक तुका आपले आपूण संपर्क सादतात. हय. खंय एडवर्टिजमेंट करपाची गरज ना. आणि बरें काम करतकूच लोक तुका बरें कॉन्टॅक्ट्सूय तयार करून दितात. कशें दिसता सगळें? म्हाका अशें दिसलें की हें सगळें जग राविल्लें. असल्या पद्धतीचे प्रोडक्ट्स बाटली हांवें अशी इतल्या वर्सां गुड्डी करून दवरिल्ला भशेन दिसली म्हाका. ती ओपन करतकूच तुका एकदा म्हयन्याभरान सर फर्स्ट म्हयन्याक हांवें 60,000 प्रॉफिट केल्लें. सुंदर. म्हाका दिसूच नाशिल्लें 60,000 इज अ बिग अमाउंट. बिग अमाउंट. बरोबर. 60,000 मनशाची 3 म्हयन्याची सॅलरी पगार जातात. म्हाका हांव सिरियसली सांगता आय वॉज ओवरवेल्म दॅट टायम. पण म्हाका अशें दिसलें इतल्या वर्सां कितें करतालें तूं, कित्याक आनी कितें आसा सर. इतल्या वर्सां जरी तूं धंद्यान आयलें ना जाल्यार तूं तुजें इंटरनली मन घट करतालें. म्हाका खूब एक आनीक इम्पॉर्टंट पॉयंट तुमचे समोर एड करूसो दिसता. सदांच न्ही आपल्या भितर कितें बरें आसा तें आपूण कित्याक विसरतात खबर आसा. कोणें कितें कितें म्हणिल्ल्यो गजाली ज्यो आपल्या तकलेन ज्यो चड नॅगेटीव गजाली आमी ज्यो घेवन बसतात पळय ताज्या खातीर न्ही सर बऱ्यो गजाली खंय तरी लिपून उरतात. हांव एक मिडल एजीचे आसतना कॉलेजीन आसतना एका घोवान एका आपल्या बायलेचेर केल्लो एक कमेंट हो म्हज्या मनान इतलें घर करून बशिल्लो. ताजे खातीर हें मोहिनिका बाय सुश्मिता जावपाक खूब वेळ लागलो. ताज्या घोवान आपल्या बायलेक म्हणिल्लें, ताज्याय बायलेचें बुटीक आशिल्लें आनी घोवान आपल्या बायलेक म्हणिल्लें अक्कल नाशिल्ल्यो बायलो आसात पळय त्यो ह्यो लास्टाक त्या बायलांक बुटीक घालून दिवप. ती बायल खरेंच बरें पणजे सारकेलें हातून बरें तिचें बुटीक गडगडटा. पूण तिच्या घोवान हें अशें कित्याक म्हणलें तें म्हाका खबर ना. हांव ल्हान आशिल्लें. आनी ताणें अशी तिची फकाणां कशी मारली की अक्कल लागना खंयच्यान तरी कपडे हाडप आनी खंय आनी 4 पयशे चड लावून ते विकप. चुकीचें तें म्हज्या तकलेन खूब उरिल्लें. ताणें तुका आत्मसन्मान तुजो तातूंतल्यान जागो जाला आसत. म्हाका वायट दिशिल्लें खूब. पण म्हाका अशें म्हाकाय बुटीक घालपाचें आशिल्लें. पण म्हाका अशें दिसलें ना जी अक्कल नाशिल्ल्यो बायलो बुटीक घालतात अशें म्हाका खंय तरी मनान उरिल्लें. रॉंग. हें म्हणजे तो घोव तसो आशिल्लो पूण तो म्हजो घोव तसो न्ही. म्हज्या घोवान म्हाका अशें सांगलें कित्याक गरज आसा तुका बुटीकाची, तूं ऑनलायन सुरू कर. 2 डिफरंट पर्सनालिटीज, 2 वेगळ्यो काळ, 2 वेगळे काळ आनी 2 वेगळी बायलां तशें चिंतपी. त्या बायलेन सोंसलें, ती बायल आपलें तेंच काम करता. ह्या बायलेची ठिणगी मनाक ठिणगी पडली आनी ह्या बायलेन ह्या अस्तुरेंत नवें कर्तूब केलें. ऑनलायन स्टोर्स, ऑनलायन एडवर्टिजमेंट्स, ऑनलायन क्लायंट सिंक्रोनायझेशन आनी आपले कला हें ताचें कोर ऑर हो ताचो बेस. आमच्या गोंयांत ह्या घडयेक घरांत आसपी अस्तुऱ्यो, ल्हान भुरगीं, कॉलेजान वचपी चलयो, तुमच्या कडेन जर कला आसत, सुश्मितान योग्य शब्द म्हणलो, सरस्वती देवीन केल्ले उपकार, दिल्लो आशिर्वाद, त्या आशिर्वादाच्या जिवाचेर, त्याच्या जोराचेर तुमी आपलें नवें जग घडोवंक शकतात. सुश्मितान तें जग घडयलें आनी सुश्मिता आमकां तीच गजाल सांगता, तुमी तुमचें जग घडयात. ऑफकोर्स खऱ्यांनीच सांगता. हांव प्रत्येक युवांक सांगता तुमच्या अशें तुमकां जर म्हाका जर विचारपाचें आसा की ती कला कशी सोदप, जस्ट स्वताक विचारात जर खंयचो प्रॉब्लम असो आसा आपल्या जो आपूण सॉल्व करपाक शकता, ती तुमची कला. हळू विचार करात ताचे बद्दल. थोड्यांक दिसता आपल्या कडेन कला ना म्हणून, आसूंकूच शकना. जशें म्हणटात की कल्पतरू आसा पळय तो आपल्या फळांचेर, आपल्या चुट्टांचेर, आपल्या हाजेर एका मनशाक पोसपाक शकता म्हणून तुजी कला तुका खऱ्या
अर्थान तुका संपूर्ण रितीन पोचपाक शकता अशें म्हाका दिसता. पण ती सोदपाची गरज आसा तुजेर. तुवें त्या सरस्वती देवीची मनोकामना थंडपणे करची पडटा तेन्ना ती तुका दाखोवन दिता म्हाका दिसता, जी आमी करनात. प्रत्येक मनशान विचारचें त्या देवीक म्हजे भितर खंय कितें शेणला तें सोदून दी म्हणून. वा, तुवें उदळ सांगलें की तुजे 2 भयणी आसात ते कलेच्या भितर शिरल्यात. हय. आनी तांकांय उद्योग धंदो उबारपाक तुजी कितें मदत जातली? एक्चुली तांची म्हाका जाली. अरे वा, ती म्हज्या पयलींच्यान आसात आशिल्ली भितर. तांकां कमीच कमी म्हजी जी पळय दुसरी भयण आसा ऐश्वर्या शौनक पळय, ती कमीच कमी 9 वर्सां जालीं. शी इज इन ब्युटी इंडस्ट्री. शी इज अ नंबर 1 आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट ऑफ युअर जनरेशन, माय जनरेशन. श्रियानी मेकअप आर्टिस्ट, श्री नारायणी. वा, श्रियानी तातूनय नारायणी आयलीच, तातूनय म्हाळसा आयलीच अशें म्हणपाक शकता. ते खरेच नामनेचे मेकअप आर्टिस्ट. आनी म्हजी जी पळय धाकटी भयण आसा ती ज्वेलरी मेकिंगान आसा. आनी ताका आयिल्ले आमच्या भशेन फेमस जावपाक आवडना, पण ताजी पेज जी आसा ती भयंकर फेमस आसा, पण लोकांक खबर ना ती ताजी पेज म्हणून. वा, पळयात खरी तोखणाय करुया आज आमी. पय काणे हे तांच्या कुटुंबाची, म्हणजे आवय बापूय, 3 चलयो. खूब जाण 3 चलयो म्हणत जाल्यार तकल्यार आठयो घालतात, पण आज जी उर्बा ह्या 3 भुरग्यांक जे दायज ह्या आवय बापायन दिल्लें, तांकां खरेंच गोमंतक टीव्ही सलाम करता. कारण ह्या 3 भुरग्यां भितर आत्मविश्वासाचो हुंकार, आत्मविश्वासाचो स्वास, आत्मविश्वासाची फुकर जी मारल्या, ताच्या जोराचेर आज ही 3 भुरगीं, 3 चलयो ताट मानेन समाजांत उबी आसात. औद्योजिकांत म्हणून उद्योग जगांत ह्या 3 अस्तुरींनी जे नांव कमयलां आपल्या बुद्धीच्या, आपल्या कलेच्या जोराचेर, ताचें संपूर्ण श्रेय तांच्या कुटुंबाक, त्या आवय बापायक वता. अशा ह्या पुण्यवंत आवय बापायक आनी त्या म्हाळसेच्या सासायक ज्या आशिर्वादान ही 3 भुरगीं घडल्यात आनी ज्या बऱ्या बऱ्या घरांत ती आतां पावल्यात, तांकांय सलाम करुया. स्वयंपूर्ण युवा ही एक कार्यावळूच न्हय, तर देख दिवपी एक दिनदर्शिका. स्वयंपूर्ण युवा हो फक्त अर्दवर पळोवपाचो एक टायमपास न्हय, तर उर्बा घेवपाचो फावंटन. ही गंगा उर्बेची, स्वयंस्फूर्ततेची, उद्योग जगताची. ह्या गंगेत जर आमी हात जरी घालो जाल्यार तो हात ओलो जातलो. ताच्या पुण्यायेन तुमी तुमची जीण नव्या पद्दतीन, बऱ्या पद्दतीन उबारूंक शकतात. आज आमी तोखणाय केली अशा एका अस्तुरेची, ज्यांनी लग्ना नंतर आपलें औद्योगीक विश्व उबारलें. दुकान घालनासतना, जागो नासतना, प्रेझेन्स, फिजिकल प्रेझेन्स नासतना, आनी मुख्य म्हणजे भांडवल न घालता. आज कितलो टर्नओवर आनी खंय दिसता. आनी 5 वर्सांत सुश्मिताचो हो बिझनस 1 वर्साचो टर्नओवर इतलो आशिल्लो सर की हांवें म्हज्या मम्मा बाबाक म्हज्या पयशांनी स्वित्झर्लंड, स्विडन आनी जर्मनी व्हरून हाडली. इतलो टर्नओवर. 5 वर्सांत तूं स्वताक खंय पळयता? 5 वर्साक हांव पळयता मडगांव, मुंबय आनी पणजे हांगा व्हडले वर्कशॉप्स. शाबास. ताणें शोरूम्स म्हणलें ना, वर्कशॉप, बुतिक्स म्हणलें ना, वर्कशॉप म्हणलां. ज्या जाग्यार कलेची आराधना जातली, ज्या जाग्यार लोक आपले पोट भरतले, ज्या जाग्या वयल्यान स्वयंपूर्णतेची परत एकदा सुरवात जातली. शुन्यांतल्यान आपलें विश्व निर्माण करपी बाय सुश्मिता पै काणे फळदेसायाक आमी सलाम करतात, ताच्या आवय बापायक सलाम करतात. आनी गोमंतक टीव्हीक तुमच्या मरपर्यंत असल्यो नावाजिल्ल्यो बरें काम केल्ल्यो अस्तुरे हाडटा म्हणून गोमंतक टीव्हीकूय आमी सलाम करतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही, पळयत रावात स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत.